आमगेले लास्ट एपिसोड ಅಂತ सांगला माके कुकिंग कॉम्पिटिशन सिलेक्ट झाला म्हणून तांगेले फोन येता म्हण सांगला ते फोन येत म्हण रक्तसा मक्का सुमार वेळ बस चेक जायना फाटी दुखेस नवा जाल्यारी बेल्ट घालून बसला हा फोन आयले हॅलो हा पातोळी वय वय हांची पातोळी हॅलो हां पातोळी मायवे हांव मयेल रंदप म्हणजे कुकिंग कॉम्पिटिशनाच्या ऑर्गनायझिंग टीमाचो उलोवचें फर्स्ट ऑफ ऑल तुमकां कंग्रॅच्युलेशन्स माये तुम्ही आमगेले शोक एप्लिकेशन घालना ते सिलेक्ट जाल्ले हा हा थँक्यू मामा हां आनी एक विशय माये आमगेले हें कॉम्पिटिशनाक आसना ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಸ್ ते कसन म्हूण हांव सांगता होता तुमी ते फॉलो करता जायतो फस्ट रूल कसन म्हळ्यार त्या प्रोग्रामाक आमी खंयच्या टायमाक तुमकां आपयला पळय त्यांच्या टायमाक येवका करेक्ट टायमार तुमी हांगा येवंक पळोवका सेकंड रूल कसन म्हळ्यार आमी तुमी कुकिंग करचें आसना खाली एक गॅस सप्लाय आनी आयदन मात्र दिता ती आनी व्हरलेले ताका कसन आयटम्स दावका तरकारीकी एक कसन ग्रोसरी आयटम्सकी ते पुरो तुमीच हाडका कोण मोस्ट व्हॅल्युएबल डिश प्रिपेअर करतात पळया तांकां आमी प्रायज दिता ती मात्र आनी एक कंडिशन कसं म्हळ्यार आमी कितले टायम दितात पळया तितले टायमा भितर तुमी ते डिश प्रिपेअर करता हा हा जायत मामा डिश केबल पुरा हांव रेडी करता तुम्ही कितले घंटे येवका खंयचे दिवस म्हूण एक सांगा ती तें डेट फाल्ले माये आनी टायम सकाळी 11 गंटेक जायत मामा येता मक्का रंदप करूक सुमार सकट रूल्स सांगला तांणी वग्गी टाइम मार येवकाके हांवची तरकारी व्हरकाके मस्त व्हॅल्युएबल आशिल्ले गिफ्ट दिताके मागीर तांणी दिल्ले टाइम भितर हांव एंड करकाके हांव आत्ताची मार्केटा वता ताका कसं जाय म्हण पुराय हाडता खंयचे आयटम करचे हां हेंची करून सोडता तुमकां बरें ताजें नांव सरप्रायज दवरता थंय हांव रांदप करतना तांणी व्हिडिओ शूट करतना तुमी तेन्ना पळय येती जायत वा आतां हांव उलयता बसले रे म्हाका लेट जाता हांव वग्गी मार्केटाक वचून कसं जाय पुरो घेवन येता अय्यो देवा हें नमूने पावस येतास जाल्यार कोणाले सत्तीच वायट जालें ना देवा कोणे पूण एकलें सत्ती वायट दवर तशें करी अशी जाल्यार म्हाका कशी व्यापार जावचे हें मेगेले सत्य पदे पदे ओपन जाता क्लोज जाता हांगाच एकलो सत्य रिपेरीचो आसा तागेलेक दिता हां माये ये कसो प्रॉब्लेम आसा तुमगेले सात्यान तूं हें चिके पळयलें रे पदे पदे ओपन जाता क्लोज जाता सम ओपन जायना हांव मध्य मध्य तिमता ओ हें माये हें कांय ना हें ಸ್ವಲ್ಪ कड्डी गेला तें चिक्की तुमी शिवाणे घाल्ल्यार ते तितल्यांची तें तुमीच तुमगेले घरकड करून घेवत माये हा होय वा हां जायत आयलल जनाक पुरा तुमी करून घेवेत म्हण पेटयला रे हाका व्यापार कशी जावचे अय्यो देवा म्हाका एक सत्ती वायट जालेले गिराकी आयल्यार पुरो आशिल्लें हें नमूने पावस आसा कोणाले सत्तीच वायट जाता ना हें सात्ते बरें समना हांव खंयचे रिक्षा मेळ्ळे रे रिक्षार चोडून घेवन वता खंय आसा भांग ऑटो स्टँड ओ थंय एक आसा हां तांतू वता शे हें गव्हर्मेंटान एक फ्री बस म्हूण कोर न्हू कोणी आटोर येतना जाता अशी जाल्यार आमी लोन सकट तिरसूच कशी आमगेले कश्ट कोणाक म्हूण सांगचे माय खंय वचक तुमकां म्हाका चिके मार्केट रोडाक सोडी रे तें माये तें मार्केट रोड हांगाचे न्ही आसचे वॉकेबल डिस्टन्स अशींची ओ हें ओणये रे चिक्के मुखार वचत माये चमकून वचत आरामारी 5 मिनिटां वाट हां होय बे मामा जायत हें गांवन तुलजनाक कसन जाल्ला की तो पळयले रे सात्ती तुमी रिपेरी करून घेयात म्हणलो हांगा आटोची पळयले रे तुमी चमकून वचाचे वॉकिंग जाता म्हणटा अशी केल्यार हांकां व्यार कशी जावचे शे आईचे अर्ध दिवस एंड जाल्ले आनीक कोणी पॅसेंजर्स आयले ना अशी केल्यार आमगेले जेवणाक गती कसो ना माय हांगे या आमगेले मस्त उणें आसा
माय हंगे आमगेले मस्त उणे अशी तुम्ही दोघ जणांनी ಒಟ್ಟುची मेगेले ऊणे म्हणले मग कोणाला घेऊची म्हणून कळना. हां मम्मा हे एक कॅरेट 1 किलो आणि एक बीन्स 1 किलो आणि पियाव कशी मामा. पियऊ आमगेले उणे माये आमगेले उणे ते एक किलो दीजू JP नगरक हंगा तकून कशी वच्चे ते तुम्ही हंगा तुकून सीधा वतार पाची मागीर एक सर्कल मेळटा थंय तुकून राईट गेले रे थंय तुकून स्ट्रैट वचका मागीर JP नगर मेळटा. रब्बा माये म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ कन्फ्यूज जाता स्ट्रैट वचून राईट वचका की एक राईट वचून स्ट्रैट वचका. त्या तुम्ही कशी गेले रे जाता JP नगराक पावता ते. हां जायत माये थँक्स हांव येता. हां माय आनी कसं जाय तरकारी. हो हांव तरकारी घेवचें कांय ना म्हाका विसरून गेला मामा. आनी एक हें दियाची मिरसांग 100 ग्राम आनी एक कॅबेज आनी वांगणच की ते 1 किलो घाला ते मागीर हडूड टोमॅटो घालात मामा. कशी टोमॅटो किलोक. ते मस्त व्हॅल्युएबल माये आता मस्त ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದಲ್ಲ तुमके 100 रुपये पडता किलोक. हां व्हॅल्युएबल वा 100 रुपये वा. तानी व्हॅल्युएबल आयटमच कोर कामण सांगला. हांव टोमॅटोचे केल्यार कशी. कितले दिवचे माये तुमका. हांव ಸ್ವಲ್ಪ वेल्लेरी ते व्हॅल्युएबल म्हण कळना तांकां चिकी चड व्हरता तेन्ना कॉस्टली आयटम म्हण लागता ते. मामा एक 2 किलो दियात. इतले ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದಲ್ಲ म्हणून सांगल्यार रे हे माय 2 किलो व्हरतास पळय ಈಗೆಲ್ ಮನ್ನ ಕಂಡಪಟ್ಟಿ ಧಾರಾಳದ ಅನಸ್ तुमगेल निमित्त मक्काजी लायक व्यापारदल माये. हां तेल्लो माये तुमगेले पॅक करचो पुरा आनी कसे नासकी. ना मामा तितलेंची. ಮಿಗೆಲೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಕೊರಿಯ ಮಾಡರೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಾ ಹಾಗೆಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ ಯೂಸ್ ಕೊರ್ಚಾ ಗೊತ್ತಾ कसं करचे बा. हो होय वा दिया मामा म्हाका गोतसता हांव लॅक करता. माये त्या कसं म्हणरे तागेले ते मोबाईल ऑन जातना तुमगेले मोबाईल ಅಂತ कोण सांगतात आमका. कसं ज नसा की अब्बा. हां जायत मामा हांवची करता. पुरा ಒಟ್ಟು कोण एक 420 झाले. हो तितलेंच वा. घेया मामा हांव आनी येता. भल्ले का दाव कशील पुराय तरकारी घेतला. आता का टोमॅटोचे माल कसं ना एक कालान तो टोमॅटोक रेट ना म्हण रोडार उडयतशी आत्ता पळया टोमॅटो म्हळ्यार भंगार म्हणके जाला. मनुष्यालवरे अशी इंचिनवा आजी सकल असेल पल्ले वयर होता तशी आम्ही कोणाकही नेग्लेक्ट करचे नज. हां आता उलयता राबले रे लेट जाता मागीर मागीर बामून चवता ते कसन पट्टांग मारतो गो म्हणून. आमगेल फुडले एपिसोड अंतू आमगेल व्ह्युअर्सांक एक टास्क दिलेला आस. कसं म्हळ्यार तुमगेले कीपॅड अंतू I love पातोळी माय बिकॉज म्हणून बरोंग न्हू तांतू फस्ट वर्ड ते खंयचे आमकां सजेस्ट करता ते टायप करता वचका. तुमकां एक स्माइली मेळच्यो रे दवो तुमगेले ते वर्ड्स रिपीट दवच्यो रे हें प्रोसेस तुमी रिपीट करका म्हणून आमी सांगिल्लें आस. ಬಹುಶಃ कितकी ಜನಕ್ಕೆ आमगेले क्वेश्चन समो अर्थ जायनिकी म्हणून. सुमार जनन I love पातोळी माय बिकॉज म्हणून बरोवन तांगेले जनरल ओपिनियन म्हळ्यार आमगेले चॅनल ಬಗ್ಗೆ आनी पातोळी माय कॅरेक्टर ಬಗ್ಗೆ अशेचे ओपिनियन दिला. तुमकां सगळे मस्त धन्यवाद. मात्र आम्ही एक्सपेक्ट केलेला आन्सर त्या नाही देखून कोण कोण करेक्ट आन्सर दिला तांगेले नाव आमी आतां वाजून सांगता आसा ते. हक्का कोण कोण करेक्ट आन्सर दिला म्हळ्यार अरुणा कामत, स्नेहा पै, संजना नायक, वैभवी पै आणि मानसी पै. कोण कोण आन्सर दिला की तांकां सगळ्यांकय धन्यवाद. तुमकां हे व्हिडिओ लायक केला जाल्यार एक लायक बटन होतो न्हू तशी तुमगेल्या फ्रेंड्सांक बरें शेअर करा ती. आनी आमकां तुमगेलो सपोर्ट मस्त अगत्य आसा. अशीच आमकां सपोर्ट करता आसल्यार आमी आनीकय लायक व्हिडिओ दिवचेक सहकार जाता म्हणून तुमगेले मागूंक येता आसा. आनीकय कोणी पातोळी माई यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करनी जाल्यार आतां वचून सबस्क्राईब करा ती. आमगेले आयचे एपिसोडाचे क्वेश्चन कसं म्हळ्यार भल्लेचे कुकिंग कॉम्पिटिशनाक
पातोळी मायने ಒಟ್ಟು कितले बग्याची तरकारी घेतला म्हणून हाजे आन्सर तुमकां गोत्त आशिल्लो आसला रे आनी 2 दिवसा भितर कमेंट सेक्शनांत घालाची जायत आमी नेक्स्ट एपिसोडान मेळटाची धन्यवाद.